के चायच्या भागान पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पणजीम हांगासर सगळ्यांक तुमकां येवकार सुस्वागतम सगळ्यांचे. आयचो आमचो भाग 50वो आणि वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान तुमी सगळीं जाणां हांगासर आयला ताका लागून खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. आमच्या कार्यक्रमान सगळ्यात आमी कितें ना कितें वेगळें करपाक वतात, कितें तरी हटके करतात आणि आयचो तर सामको स्पेशल सेलिब्रेशन. सो ताका लागून खुबश्यो गजाल्यो आमी हटक्यो करपाच्यो आसा. पण आमचो फुगोट्यांचो रावंड आसा तोय आमी आतां करतली सुरू, तो हटके स्टायलान. फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि सगळ्यांकूच खबर आसा फुगोट्यांचे रावंड म्हळ्यार भरपूर प्रश्न असतात, वेगवेगळे तरेचे प्रश्न असतात. आणि आज आमी एक बदल केला की आज स्वताची कॅप्टन स्वताच जावपाचे. ओके, सो आमच्या ह्या पहिल्या रावंडाक जो फुगोट्यांचो रावंड आसा ताका आमी चिट्स काडटली आणि जी 5 जाणांची नांवां येतली ती येतली हांगासर प्रश्नांचो रावंड खेळपाक. ओके, सो पळया आमच्या पहिल्या रावंडाक म्हणजे फुगोट्यांच्या रावंडाक कोण येतात ती हांगासर. ओके, पयलें नांव साधना. सेकंड पळया कोण येता हांगासर तो फुगोट्याच्या रावंडाक, ती आसा गितांजली पार्मेकर. ताळयो मारून सगळ्यांचे स्वागत तरी करात. ओके, थर्ड पार्टिसिपंट दिव्या दामोदर नाईक. ओके, आमचे फोर्थ पार्टिसिपंट गीत. आणि फुगोट्या रावंडाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आसा निहारिका. आता करूया सुरवात आमच्या फुगोट्यांच्या रावंडाक, ते बी हटके स्टायलान. ओके, सो सुरवात आमी निहारिका पासून करतली. निहारिका, तुका 3 प्रश्न विचारतली आमी. तिनांची उत्तरां सारकी दिली जाल्यार तुका प्रायज मेळटलो. सपोज तुजें उत्तर चुकलें जाल्यार तोच प्रश्न फुडें वतलो. ओके, सो अशें करून प्रत्येकाक 3 प्रश्न विचारतली. आणि हांगासर आज ऑडियन्साक आमी कांयच चान्स दिवपाचे ना आन्सरां दिवपाक, कित्याक हांगासर हेंची हीच कॅप्टन आसा. ओके, सो निहारिका रेडी? चिंतपाक चड टायम ना, फटाफट दिवपाक जाय आन्सर. निहारिका स्टार्ट. गोंयचो सगळ्यांक व्हडलो धबधबो? दूधसागर. ओके, सारको उत्तर. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोंयान खंय आसा? बांबोळे. चुकला, प्रश्न हांगा वता. ओके, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोंयान खंय आसा? परवरी. उत्तर दिला परवरी. म्हाका दिसता उत्तर फुडें पास जायत वतलें आनी हांगासून रावंड सोंपतलो. सो हाजें उत्तर हांव दिता तुमकां. कितें तें उत्तर आसा तालिगांव. खंयच्या म्हयन्यान 28 दीस असतात? फेब्रुवारी. उत्तर चुकला, प्रश्न फुडें वता. खंयच्या म्हयन्यान 28 दीस आसा? प्रॉम्प्टिंग करनाकात कोण? मार्च. त्याने सांगले मार्च, हाणें सांगले फेब्रुवारी आणि उत्तर आसा सगळ्यात म्हयन्यान असतात. ओके, फुडलो प्रश्न तुजो परत आयक. भारताचे राष्ट्रपती प्रेसिडेंट ओके, तांकां उत्तर येना. प्रश्न तुमकां हांगासर. ओके, ताका उत्तर येना. उत्तर सांगा बेगीन. रामनाथ कोविंद. ओके, आणि प्रश्न तुका आयकता तुजो. राष्ट्रीय फळ खंयचे? मँगो. उत्तर दिला मँगो, आमो. उत्तर सारकें आसा. पहिली महिला राष्ट्रपती, पहिली महिला प्रेसिडेंट? उत्तर येना. ओके, नेक्स्ट तुम्ही सांगा. प्रतिभा पाटील. सारखे उत्तर. ओके, उत्तर सारखें आसा. राष्ट्रीय झाड? वड. उत्तर दिला वड. उत्तर सारखें आसा. पिंक सिटी ऑफ इंडिया? जयपूर. उत्तर दिला जयपूर. आणि त्यांची 3 उत्तरं सारखी आसतात. नाव सांगा तुमचें. साधना सलीम खान. ओके, सो आमकां फुगोट्यांच्या रावंडाचे विनर मेळ्ळा. सो हांव रिक्वेस्ट करता पॅन अरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नायक हांकां की हेंच्यांनी विनराक प्रायज दिवचो. फुगोट्याच्या रावंडा उपरांत खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. आणि उले उले नॉन स्टॉप उलेची कोण पार्टिसिपंट आसा ती पळोवया. उले उले नॉन स्टॉप उले ह्याचे पार्टिसिपंट आसा नेहा वेर्णेकर. नेहा वेर्णेकर हे आमचे राउंडचे पार्टिसिपंट आसा आणि ताजी टॉपिक आसा. आज ऑब्वियसली हांव टॉपिक खंयचे दितले?
टॉपिक आसा जरा हटके. जरा हटकेचेर तुमकां उलोवपाक जाय, नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. ओके. आणि ह्या राऊंडचे विनराक मेळटले हे सुर्या कडल्यान गिफ्ट हॅम्पर. ओके. सो पळया हो हॅम्पर कोण घेवन वता घरा तो. ओके. तुमची टॉपिक तुमकां खबर आसा कितें ती. 1 मिनट उलोवपाक जाय, नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. जरा हटके हो शब्द चडान चड फावटी येवपाक जाय. रेडी? स्टार्ट. जरा हटके हो प्रोग्राम आसा तो महिलां खातीर इंट्रस्टींग आसा. जरा हटके सगळ्या गांवान वचून हे महिलांक फुडें काडटा. जरा हटके हो प्रोग्राम आसा की टीव्हीर दिसता सगळे लोक बायलां आपल्या कामां सांडून टीव्ही पळोवंक बसता. जरा हटके हो प्रोग्राम आसा की इतलो बायलां खातीर सगळ्यांक अशें मातशी गडबडली पण खूप बरें दिसलें आयकोपाक. जरा हटकेची तोखणाय करता ती. ओके. सो नेक्स्ट पार्टिसिपंट पळोवया. शर्मिला प्रभुदेसाय. शर्मिला रेडी? हय. स्टार्ट. जरा हटके हो कार्यक्रम खूब फामाद जाल्लो आसा. जरा हटके हो कार्यक्रम आमच्या बोरयेंत 3दा जाल्लो आसा. जरा हटके हो कार्यक्रम अशा वयर सिद्धनाथ पर्वताचेर पयलोच खेपे जाल्लो आसा. जरा हटके हो कार्यक्रम आमच्या प्रतिभा फ्रेंड सर्कलान जाल्लो आसा. जरा हटके ह्या कार्यक्रमाक लागून आमी आमच्यो महिला आमकां आमची ओळख जाली आसा. जरा हटकेक लागून आमी खुबशा वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी पाविल्लीं आसा. जरा हटकेक लागून आमकां खूब अशें मनांतल्यान अशी आवड निर्माण जाली आसा की फुडें कितें जातलें जरा हटकेन. खूब कडेन आमकां अशे गांव पळोवपाक मेळ्ळे जरा हटकेक लागूनच. जरा हटकेक हो नंबर 1 कार्यक्रम आसा आनी हो पॅन एरोमा मुळे आमकां बरो फामाद जाल्लो आसा. जरा हटकेक लागून एक अशी उमेद येता की केन्ना हो कार्यक्रम जातलो. प्रत्येक जाण विचारता अगो जरा हटके केन्ना आसा. जरा हटके म्हणल्यार एक सारिका शिरोडकर. जरा हटके आनी खंय जातलो. सगळीं म्हणटा जरा हटके आमच्या गांवांत जावचो. जरा हटके आनी केन्ना आसता अशें म्हणून हे जरा हटकेचे म्हाकाय दिसता एका उलयत रावंक सांगूंक जाय आशिल्लें हांवें. म्हाकाय मातशी बरी उमेद येताली. ओके. सो हांगासर आमचे पार्टिसिपंट नॉन स्टॉप उलयला आनी आय होप तेणें खरेंच मनांतल्यान हें सगळें सांगलां. सो ताका लागून परत एक फावटी मोठ्यान ताका ताळयो दिवया. ह्या राऊंडचे आमचे विनर शर्मिला प्रभुदेसाय. हेका हो सुर्या गिफ्ट हॅम्पर मेळटा आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांगासर आमचे मदीं आमचे एक स्पॉन्सरच आसा RK ज्वेलर्सचे समीर कुर्तरकर. सो तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आणि बेस्ट पार्ट म्हणल्यार हांगासर ह्या राऊंडाक जी पार्टिसिपेट जाली ती एक आमची पार्टिसिपंट आशिल्ली ती ऑल द वे फ्रॉम शिवोलीम आयल्या आणि दुसरी पार्टिसिपंट शर्मिला प्रभुदेसाय ती ऑल द वे फ्रॉम बोरी आयला. सो दोगांय खातीर परत एक मोठ्यान ताळयो जावनी. ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमी ॲक्च्युली वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवली. वेगवेगळे लोकां कडेन आमचे एक वेगळे तरेचे नाते निर्माण जाले. आतां अशें दिसता की आख्खे गोंयच हो आमचो एक परिवार जाला कसो. कार्यक्रमाच्या निमतान अशें म्हणटात की आमी शोध घेवप आसता आनी शोध हो वेगवेगळ्या तरेचो घेवप आसता. तातूंतलो एक शोध आशिल्लो की ज्यो वेगवेगळ्यो बायल्यो आसात तांच्या मदीं वेगवेगळे कलागूण आसा आनी ह्याच कलागुणांचो शोध आमी लायलो. सो असो ते शोध पळोवया. एकूच एक परफॉर्मन्स पळोवया हांगासर निहारिका आनी तेंच्या ग्रुपाचो.
ह्या सुंदरशा परफॉर्मन्सा खातीर मोठ्यान ताळ्यो फावो जाता. आणि बेस्ट पार्ट म्हणल्यार निहारिकान हो डान्स स्पेशली ह्या सेलिब्रेशना खातीर बसयला, हो स्पेशली आमच्या खातीर बसयला. आणि ताका हार्डली हांवें फक्त 2 दीस दिल्ले बसोवपाक हो. आणि इतलो सुंदर बसयला. म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उमेद आशिल्ली डान्स करपाचो आणि ह्या निमतान डान्सूय जालो तेंचो. फर्स्ट टाइम बायलांचो बसयला हांवें. सो सुरवात हांगासरल्यान. सो मोठ्यान ताळ्यो परत एक फावटी. आणि आयच्या भागान आमी वेगवेगळ्यो खेळ घेवन आयल्यात, वेगवेगळे प्रायजीस घेवन आयला. आणि हे प्रायजीस तुमकां मेळपाक जाय जाल्यार तुमकां वेगवेगळ्या खेळान वांटेकार जावचें पडटलें. सो आमची फुडली जो खेळ आसा, फुडलो जो गेम आसा तो आसा हांगासर आमी थर्मोकोल दवरला आनी ताजे वयर आमी पेन्सील दवरला. आनी जी पार्टिसिपंट आसतली तांकां आमी दितली कांकणां. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आनी 1 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम ह्या पेन्सिलांचेर जी कांकणां घालता ती जातली ह्या रावंडची विनर. ओके, सो ह्या रावंडाक खेळपाक कोण पार्टिसिपंट आमकां मेळटा ती पळोवया. काडुया चिप्स. ओके, सो फर्स्ट पार्टिसिपंट सिया शिरोडकर. सेकंड पार्टिसिपंट आसा वर्षा नाईक. खरडे वर्षा नाईक. ओके, थर्ड पार्टिसिपंट आसा दामिनी तारी. ओके, फुडले पार्टिसिपंट प्राची दिवारी. ओके, सो शेवटचे पार्टिसिपंट नीता नाईक. ओके, सो ही आसा ह्या राउंडची पार्टिसिपंट. ओके, रेडी, स्टार्ट. एक, दोन, एक, ओके, सो दोना पार्टिसिपंटांमध्ये टाय झाला. नीता आणि वर्षा. ओके, आता टाय जाल्ल्या कारणान आमी परत एक फावटी कॉम्पिटिशन घेतली आणि हे कॉम्पिटिशन आसलेले नीता आणि वर्षा मदीं. आणि बेस्ट पार्ट म्हळ्यार दोन्ही पार्टिसिपंटां एकाच वाठारांतली म्हणजे भाटल्यांतली. ओके, सो आणि फ्रेंडाय खंय, सो कॉम्पिटिशन आनीक इंट्रस्टींग जातलें. सो बाकीची जी आसा पार्टिसिपंट तेंच्यांनी दोगांयकूय चेर करूं येता. रेडी, स्टार्ट. सगळं उडयात एक तरी. हे कॉम्पिटिशन पळोवन कळटा की खरेंच फ्रेंडशीप कितली सामकी स्ट्रॉंग आसा ती. ओके, सो आमी डिसायड केला की ह्या राउंडचे आमी प्रायज दोगां मदीं आमी शेअर करतली. सो ह्या राउंडचे आमचे विनर जाता वर्षा आनी नीता. आणि परत एक फावटी हांव मागता पॅन अरोमाचे ओनर रतीश नायक हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आनी खेळुया आमचो फुडलो राउंड. आणि फुडलो राउंड आसा, फुडली गेम जी आसा ती तुमी हांगासर पळोवंक शकता. आमी एका टेबलाचेर हांगासर कप्स दवरला. आमची जी पार्टिसिपंट आसतली तांकां आमी सगळ्यांक प्रत्येकी एक एक बॉल दितली. म्हणजे एक एक चान्स आसतलो. जो बॉल ह्या कपाक हिट करता आनी त्या कपा पोंदाक एक प्रायज आसा, तो प्रायज त्या पार्टिसिपंटाक मेळटलो. सो ह्या गेमीक खेळपाक आमची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती. ओके,
सो फर्स्ट पार्टिसिपंट आसा सुनीता परब. सेकंड पार्टिसिपंट यशश्री गडेकर. ओके. वनिता भिंगी. ओके. समृद्धी दिवारी. 4 आणि शेवटचे पार्टिसिपंट कुंदा नाईक. ओके. सो ही 5 पार्टिसिपंट हा. ओके. सुरुवात करूया. फर्स्ट पार्टिसिपंट समृद्धी. ओके. सो समृद्धीक प्रायज कितें मेळ्ळा पळोवया. समृद्धीचो प्रायज आसा सारी. सो हो प्रायज दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मेन पर्सन हांगासर जे आसा कॅमेरा पर्सन आमचे ओमकार फळारी हांच्यांनी हो प्रायज दिवपाक हांगा येवचे. आणि ह्या गेमीचे सगळे प्रायज आमकां स्पॉन्सर केला ते शेटये कन्स्ट्रक्शन हांच्यांनी. आणि हांव रिक्वेस्ट करता ओमकार हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आणि ह्या हितूंतलो बेस्ट पार्ट की आमी जो फर्स्ट शूट केल्लो जरा हटकेचो शिवोले हांगासर आनी तातूंत आमचे कॅमेरा पर्सन आशिल्ले ते ओमकारूच आशिल्लो. सो ओमकाराक मोठ्यान ताळयो. दुसरो तो मागीर. सो नेक्स्ट पार्टिसिपंटाक कसलो प्रायज मेळटा पळोवया. कोण खेळटा. कुंदा. सॉरी कुंदा. ओके. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. ओके. आणि यशस्वी गडेकराक हो प्रायज वता ताका मेळटा सूप सेट. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमचे दुसरे कॅमेरा पर्सन चेतन हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आमचे फर्स्ट शूटाचे आनी एक साक्षीदार म्हळ्यार चेतन. चेतना खातीर परत एक फावटी बोटान ताळयो. ओके. फुडले पार्टिसिपंट. ओके. त्यांचे प्रायजीस आसा सन ग्लासेस. आणि हो प्रायज दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता सचिन सुल्लेकर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आणि हो प्रायज आमकां स्पॉन्सर केला सलीम खान ऑप्टिक्स हांच्यांनी. ओके. मागीर हांकां पळोवन ऑब्वियसली सगळ्यांक एकूच सॉंग येता आसतले गोरे गोरे उकडे से काला काला चष्मा. ओके. आमचे आनीक प्रायज उरला ताका लागून आनीक 3 पार्टिसिपंटांक हांगासर चान्स दितले हांव. ओके. सो फुडले 3 पार्टिसिपंट पळोवया जेंकां प्रायज मेळूं शकता. ती आसात शुभांगी, तन्वी परब आणि प्रियंका हरडे. ओके. ओके. आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक मेळटा एक गिफ्ट सेट. आणि हांव रिक्वेस्ट करता हो प्रायज दिवपाक हांगासर आमच्या मदीं शिवदास शिरोडकर आसा जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट हांचे एक डायरेक्टर आसा. सो तांच्यांनी प्लीज येवन हांगासर प्रायज दिवचो. पूण आनीक चान्स ना प्रायज मेळो. आणि तन्वीक प्रायज मेळटा सारी. आणि हो प्रायज दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता नम्रता नायक हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आमची ही मजेशीर आणि हटके अशी गेम हांगाच सोंपता. खेळुया आमची फुडली गेम. पण ताचे पयलीं आमी पळोवया एक ल्हानसो परफॉर्मन्स. हांगासर आमचे बरें एक परफॉर्मर आसा जी ऑल द वे मडगांव साकून आयला आनी तिका भरपूर प्रायजीस मेळ्ळा. आणि बेस्ट पार्ट म्हळ्यार ती आपले चलये बरोबर हो डान्स करतली आनी ती खरोच इंट्रस्टींग आनी धमाकेदार असो जावपाचो आसा. पळोवया हो परफॉर्मन्स. संध्या गावाला झाली या माझ्या
धवन आनी ताची धाकटीशी क्यूटशी चली जी आसा लारन्य धवन ताका मोठ्यान पयलीं ताळो जावनी कितें तांची एन्थुजियास्ट कितें सुपर्ब डान्स खरेंच धमाकेदार असो डान्स परफॉर्मन्स आशिल्लो हो आनी हांव रिक्वेस्ट करता हो स्मॉलसो टोकन आमचो दिवचो मिस्टर नार्वेकर हांच्यांनी. खेळूया आयच्या भागातलो फुडलो रावंड फुडली गेम कितें आसतली ती थोड्याच वेळान कळटली पळयत रावात. ते पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Supported by Surya Masala. ओके ह्या रावंडची गेम आसा ती तुमी हांगा पळोवंक शकता. हांगासर आमी पेपर शीट्स दवरला. हांगासर प्रत्येक पार्टिसिपंटाक मेळटली ही एक स्केच पेन आनी गेम सारकी सोंपी आसा. तांकां बरोवपाक जाय जरा हटके. सगळ्यांक पयलीं जी बरयतली ती जातली हे रावंडची विनर. पण जितली तुमी चिंतता तितली गेम सोंपी ना. तांकां हे बरोवपाक जाय ते तोंडान माकर दवरून ओके. पळया हे रावंडची पार्टिसिपंटां आमकां कोण मेळटात ती. सुरत नाईक, अंकिता, सुषमा नाईक, श्वेता गावकर, शेवटचे अमिता शेटये. जरा हटकेचे हटके तरीके नाव बरयला आणि विनर जाला श्वेता गावकर. हांव रिक्वेस्ट करता आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांची प्रोप्रायटर मिसेस रायकर हांच्यांनी येवन हो प्रायज दिवचो. आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव ही आमची वन ऑफ द स्पॉन्सरर्स मेन स्पॉन्सरर्स. सो मोठ्यान ताळ्यो जाली तांच्या खातीर. आयचो आमचो 50th आनी स्पेशल भाग आनी सेलिब्रेशन आमचें चालूच उरतलें. पण सगळे जाणां हांगासर आयला ताका लागून आमी हांगासर कितें तरी स्पेशल दवरला आनी स्पेशल हांगासरले एक विनर येतले आनी त्या विनराक मेळटले RK ज्वेल्स म्हापसा हांचे कडल्यान एक सुंदरशी चांदीची फ्रेम मेळटली. ओके सो पळया आमची विनर कोण जातली. आनी हे लकी ड्रॉ काडपाक हांव रिक्वेस्ट करता प्रुडंटची मॅनेजर मिसेस सोनिया कुंकळेकर हांच्यांनी हे लकी ड्रॉ काडचे. अमिता शेटये. सो हो प्रायज दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मॅडमींक की हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. आनी एक लकी विनर कोण येता पळोवया. आनी हे ड्रॉ काडपाक हांव रिक्वेस्ट करता RK ज्वेल्सचे प्रोप्रायटर समीर कुर्तरकर हांच्यांनी हांगा येवचे आनी प्रायज दिवचो. सिया शिरोडकर. आमचे खेळ आणि प्राइज तरी सोंपले तरी आमचे सेलिब्रेशन चालूच उरतले. आणि सेलिब्रेशन म्हणलें काय ना कुछ मीठा तो बनता है. पण आमचे मूग मिठा करच्या पयलीं हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या ऑडियन्साचे जे वेळान वेळ काडून मुद्दम आमचो हो कार्यक्रम पळयता आनी आमकां सदांच प्रोत्साहीत करता. तशेंच आमचे सगळे प्रुडंट टीम जे आसता आमचे व्हिडिओ एडिटर्स आमचे कॅमेरा पर्सन आमचे प्रोड्युसर्स आमचे मॅनेजमेंट सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की हो कार्यक्रम इतलो बरो पॉलिश करून तुमच्या मुखार हाडटात ते. तशें आमचे सगळे स्पॉन्सरर्स जे आमकां वेळोवेळी आमकां स्पॉन्सरशीप दितात आनी तसोच आमचो कार्यक्रम फुडें तुमचे पर्यंत पावयतात. ताका लागून तांकांय मना बसून देव बरें करूं. आयचें सेलिब्रेशन फुडें व्हरचे पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता प्रुडंटची जनरल मॅनेजर मिसेस सोनिया कुंकळेकर हांच्यांनी हांगा येवचें. आनी हांव तांचे कडेन मागता की तांचे आमचे जे स्पॉन्सर्स आसा तांकां एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिवचें.
सगळ्यांक पयलीं हांव मागता पॅनोरमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नायक हांचे हांगा येवचे. आमचे सेकंड स्पॉन्सर आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांची प्रोप्रायटर मिसेस रायकर हांच्यानी प्लीज मुखार येवचे. आमच्या ह्या भागाक स्पॉन्सरशीप दिल्ले आमचे अनेक स्पॉन्सर आमच्या मदीं आसा. शिवराम नार्वेकर, हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी प्लीज हांगा येवचे. थँक्यू मॅम. आणि आता आमी रोखडीच सेलिब्रेशन सुरू करूया. सो इट्स टायम टू पार्टी. फुडले भागांनी असेच तुमचे एंटरटेनमेंट करपाक येतली. वेगवेगळे खेळ, वेगवेगळे प्रायझीस आणि कितें तरी असेच हटके करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके.